कांय दिसा पयलीं आमचे वाड्यार मोठ वाड्यार रिवणा एक एक्सिडेंट जालो आनी आमचो गांवचो बस स्टॉप मोडलो आनी आमच्याच न्यूज चॅनलान सगळे तिनी जायत्या चॅनलांनी हो न्यूज दाखयलो आनी प्रशासनात जाग्यार येयले तशेंच ओनर जाग्यार येयलो आनी तसोच आमचे पंचायतीन मातशें अक्कल येयली की हो बस स्टॉप बांदून दिवचो म्हणून. सो आयज काल हांव पंचायतीक गेलो विचारपाक कित्याक आमी गांवकारांनी 3 दीस अल्टिमेट दिल्या दिना जाल्यार आमी भायर कंप्लेन करता. तेजे उपरांत हांव 4-4थ्या दिसा पंचायतीक वचून हो इश्यू विचारपाक सरपंचाक मेळ्ळो आनी सरपंचान म्हाका सांगलें ते बांदून दिता म्हणून. बरें दिसलें आनी हांवें म्हळें तेकूच तर जालें आमचें काम जालें म्हणटकीर आमचें जालें आमचो इश्यू क्लोज. कसो मोडलो तर तो मागीर आयज हें करपाक घेतला करता म्हणून तुमी पंचायतीन कांय इनिशिएट घेतलें ना तशें पयर खंय तरी प्रेसाचेर आमी पळयलें की 16 दीस जाले तुमी लोक पंचायती पावले. खंय तरी लोक अशें म्हणटा की 16 दीस जाले पंचायती गेले आमकां रिस्पॉन्स कांय नासलेलो तेका लागून इतले दीस कित्याक लागले 16 दीस जायसर फोन घेतलो ना फोन केलो तांकां म्हण तुमी कांय एक्शन कित्याक घेतली ना करतालो म्हण विश्वास आसलो